मार्च महिन्यात झालेल्या वेंचणुके उपरांत भाजपान आघाडी मेळोवन आपले सरकार घडोवन सत्तेचे आयज 100 दीस पुराय केले। त्या निमतान सरकारान सुवाळो घडोवन हाडलो। त्या वेळार भाजपाचे दिग्गज फुडारी आनी हेर पक्षाचे आमदार हजर आसले। ह्या निमतान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान फाटल्या 100 दिसाचो सरकाराच्या यशाचो आनी उदरगतीचो तपशील सादर केलो। पळयात। एक आत्मविश्वास, एक भरोसो आनी एक सपनां पळोवपाची उमेद हो बदल आनी हो विश्वास दाखोवपी लोकप्रिय आनी उर्जावान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तांच्या वांगडा तितल्याच नेटान काम करपी तांचे विधानसभेतले वांगडी गोंयचे विंगड विंगड खाती सांबाळपी मंत्री सगळ्यांच्या वतीन ह्या आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ह्या पुस्तिकेचें विमोचन आता जाता। शेतकी, भलायकी, शारी विकास, रस्ते आणि साधन सुविधा, कारखाने, रोजगार निर्मिती, ग्राम विकास, समाज कल्याण, पर्यावरण, शिक्षण सुरक्षा, महिला कल्याण, पर्यटन अशा सगळ्या मळाचेर गोंयची घोडदौड चालू आसा। नवो जोश, नवी उमेद आणि नवे सपन घेऊन हे नवे सरकार गेले 100 दीस गोंयच्या जनतेची सेवा करीत आसा। ताचोच नियाळ ह्या पुस्तिके वरवीं। आज खास करून हो कार्यक्रम आम्ही GAD डिपार्टमेंट, पब्लिक ग्रीवेन्सीस सेल आणि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ह्या तिनूय खात्यांच्या वतीन हो कार्यक्रम हांगासर ऑर्गनायज केल्लो। त्या कार्यक्रमाक आजुनूय म्हणजे आमी म्हणटा की रंग हाडलो, भर घातली ती आमच्या दोनूय कलेक्टरांनी, जेंकां सनद डिस्ट्रिब्युशनाचो कार्यक्रमूय तेंच्यांनी हांगासर अरेंज केलो। आणि जवळपास आज 100 दीस पुराय जाता आसतना मनाक खूब खोस भोगता। 100 लोकांक आमी सनद दिवपाचो कार्यक्रम आज हांगासर घडोवन हाडटा। फाटले 100 दीस गोंयकारांच्या सेवे खातीर वेगवेगळे निर्णय घेतले। म्हज्या वांगड्यांनी म्हज्या बरोबर घट्टण ठामपणे म्हजे सगळे वांगडी कॅबिनेटांतले कलीग आसतले किंवा म्हजे MLAs आसतले, म्हजी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम रित्या म्हज्या फाटल्यात उबी रावली। त्याच खातीर म्हणजे कणखर रित्या निर्णय घेता आसतना खंयच्याच बाबतीत न डगमगता गोंयच्या हितात, समाजाच्या हितात आमी हे निर्णय घेवपाक शकले। ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस आमी 24 नंबराचेर पावल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी आमचेर टिकाय केली, पण आमी आतां 16 नंबराचेर पावल्ले आसा। आणि फक्त आमकां नंबर मेळोवपा खातीर न्ही, तर आमचो प्रयत्न आसा की आमी पयल्या 5 ताका हाडपा खातीर आमचे सगळे मिनिस्टर्स आनी बाकीचे सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळे जाण काम करीत आसा। एडवोकेट कार्लूस हांचे खूब बरें दिसलें। फाटले फावटी तांच्यांनी म्हाका मुद्दामून आमचो तारीवयलो ब्रिज जाल्या उपरांत 1-2 बारीकशे म्हणजे पब्लीक काम तांणी सांगलें हांवें केलें। आणि इवन दो फॉर द राजभवनाच्या बाबतींत उलयता आसतना सांगलें इट इज अ नीड ऑफ अवर्स। राजभवन कशा पद्दतीन कितले जाणां तेणी स्वताहून ते कार्यक्रम एप्रिसिएट केलो। तांणी इन पब्लीक फोरमाचेर तांणी ताजेर न्यूजूय दिली। अशा पद्दतीचे कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आसचें। आमचें चुकता थंयसर चुकता म्हणून सांगचें, तो तुमचो रायट आसतलो। आणि बरें करता त्या जाग्यार तुज्या सारकेल्यान बरें करता म्हणून सांगलें जाल्यार म्हाकाय खूब बरें दिसतलें। अशा पद्दतीचें कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन आसत जाल्यार म्हाका दिसता एसेंब्लीत आनी एसेंब्ली भायरूय बी काम करपा खातीर, गोंयची उदरगत करपा खातीर आमकांय खूब खोस दिसता, आमकांय खूब बरें दिसता। आमी सगळे जाण मेळून हें राज्य हें आमी तशें म्हणटा की गोंय राज्य, आमी गोंय स्वच्छ सुंदर गोंय, भांगराळें गोंय करुया। आणि निश्चित रित्या तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे माननीय मोदीजीचें विजन आत्मनिर्भर भारत आणि आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाक शकतले हेजी हांव आस्त बाळगितां। आणि परत एकदां आयच्या 100 दिसाच्यो समेस्त म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक जे व्हर्च्युअली म्हाका सगळे पळयता आसतले तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।